न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां सगळ्यांक येवकार। दर दिसाच्यो म्हत्वाच्यो घडामोडींचो नियाळ ह्या न्यूज रूमांतल्यान आमी तुमकां दितात। तर आयच्या दिसाच्या बातम्यांचो नियाळ घेवपाक सगळ्यांत पयलीं आमचो न्यूज एंकर गौरीशा कडेन। आता सगळ्यांक जी उत्सुकता आणि एक उमळशीक लागून रावल्या गोंय राज्यात ती म्हटल्यार मंत्रिमंडळ फेरबदलाची। आणि हो जो आता दीस आता एकदम लागीं पावत येयला आणि हो निमण्या पावण्यार सद्या मंत्रिमंडळ फेरबदल जातलो हो आता पाविल्लो आसा निर्णय। हाच्या आदी मंत्रिमंडळ पूर्ण फेरबदल जातलो अशी चर्चा आशिल्ली, मात आता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सहमती न दाखयल्ल्या कारणात हो जो मंत्रिमंडळ आसा तितून अशें दिसून आयला की सद्या 4 आमदारांक मंत्रीपद मेळपाची शक्यताय आसा। आनी ताका लागून भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हे काल गोंयांत पावले। तांच्यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे कडेन खूब सविस्तर चर्चा केली। अशें म्हणटात की 3 वरां तांच्यांनी खूब खाजगी चर्चा केल्यो, जातूंत पक्षाची संघटनात्मक पक्षाचे संघटन हाच्या बद्दल चर्चा, तशेंच त्याच बरोबर सरकारात जे कितें बदल आसा ताचेरूय चर्चा जाल्ल्याचें कळटा। आतां सद्या 4 आमदारांक मंत्रीपद मेळटलें अशी आसा आसा। ताका लागून त्या मतदारसंघातले जे कार्यकर्ते आसा तांची उत्सुकता, तांची आतुरता खूब वाडिल्ली आसा। आणि ह्या ज्या चर्चेक फेरबदलाचे आता रोखडोच एक पूर्णविराम मेळटलो अशी आशा सद्या गोंयांत आसा। आनी तो BL संतोष येवन कर्नाटकात गेलो, तो हवाई मार्गांतल्यान गोंयांत देंवल्लो। त्या टायमार ताका कर्नाटकात तेजी कितें संघटनात्मक बसका आशिल्ली, ताका लागून तो गोंयांत आयलो। तेन्ना प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान तेजी भेट घेतली, कारण की दिल्ली जेन्ना ते आशिल्ले तेन्ना दिल्लीत तांकां सविस्तर उलोवपाक मेळ्ळें ना खंय। म्हणजे दिल्लीत जे कोण कांय ज्येश्ठ फुडारी हांगाच्यान गेल्ले मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलाचेर उलोवपाक, तेन्ना तांकां थंय वेळ मेळूंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी जी चर्चा आशिल्ली ती गोंयांत केली आनी ते तेंच्या कडेन उलोवप करून कर्नाटकात गेले। तर मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं आतां गौरीशान आमकां एक म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। भारत सरकारच्या इन्स्पायर मान ह्या योजने खाला जापान देशातल्या साकूर हायस्कुलात विज्ञान प्रकल्पा खातीर भारतातल्या 54 विद्यार्थ्यांची निवड जाली। ह्या हितूंतल्यान केपे आंबवाडी ह्या हायस्कुलांतल्यान फरान शेख हाची निवड जाल्ली आसा। आनी ही जी निवड जाल्ल्यान ही खरीच एक म्हत्वाची एक व्हडली गजाल आमच्या हायस्कुला लागून अशें जी मुख्याधिपक ज्योती देसाय हांणी सांगिल्लें आसा। आनी हेच फाटभुंयेर आयज तेजें फेलिसिटेशन केलें। आनी हेजें फेलिसिटेशन कुंकळे उद्देगीक वचणूक आनी तेजे विद्यालय हांच्यांनी जोडा पालवन हेजें फेलिसिटेशन केलेलें आसा। आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे सद्या कोवीड आतां वाडटा अशी एक गजाल जी उक्ताडार येत आसा। पण ह्या हेजेर मुख्यमंत्री विचारलें तेन्ना मुख्यमंत्री सांगता कितें केंद्र सरकारा कडल्यान कोविडा बाबतींत कसलोच कितेंच अजून कांयच येवंक ना। तांच्या कडल्यान तेंच्यांनी आपल्याक कांय धाडूंकूय ना म्हणटा। सो देखून पयलीं आपणें हेंच सांगिल्लें आनी आतां पूण हेंच सांगता की भिवपाची कोणाक गरज ना कोविडा संबंदीत अशें तांणी मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा। आनी तिसरी जी बातमी म्हणजे मडगांव कुळ्या मोल्या आनी फोंड्या ह्या महामार्गाचेर वचपी कदंबा बस आहा ती आतां परतून एक फावट बंद पडिल्ली आसा। ही जी बस आहा ती खुबदां बंद पडटा अशें तितून जे प्रवासी आहा पळय ते सांगता। पण ह्या लागून तांकां आयज परतून ही बंद पडिल्ल्यान तांकां पयली ट्रीप आसली त्या कदंबाची सकाळची, सगळ्यांक लेट जालो आनी तशें ताका लागून थोड्यांक चलत वयचें पडलें आनी तशेंच कोणाची लिफ्ट घेवन तांकां वयचें पडलें। हाका लागून तांच्यांनी कदंबा महामंडळाचेर तिडक उक्तायला आनी तांच्यांनी मागणी केला की ज्यो कदंबा बसी आहा तेंची बेगिना
दुरुस्त करचे. आणि चवथी जी बातमी म्हणजे हवामान खात्यान आयज येलो अलर्ट जारी केला आणि तेंच्यांनी अशें सांगलां की उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत पावस उटंगराचो पडटलो अशें तेणें सांगिल्लें आसा. हेचेर साबार बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर देशभरात कोविडाच्यो केसी ज्यो आसात त्यो वाडत चल्ल्यात आणि तातूंत गोंयांत भिवपाची गरज ना अशें खुद्द मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगिल्लें आसा. तर फुडले अपडेट घेवपा खातीर आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन. शुक्रारा मडगांवां दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची सर्वसाधारण बसका जाली. हे बसकेन वेगवेगळ्या प्रशासकीय आनी उदरगतीच्या वावरांचेर चर्चा जाली. तशेंच खास करून एका कनिश्ट अभियंत्याची बदली करपाची मागणी कांय सदस्यांनी केली. मात अशे तरेची बदली जाल्यार जिल्लो पंचायतीच्या कामकाजाचेर वायट परिणाम जातलो म्हूण बदली करपाचो निर्णय टाळ्ळो अशें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष संजना वेळीप हिणें सांगलें. तशेंच सध्या 5 JE आसा पैकी एकूच पूर्ण वेळ आसा. उरिल्ले 4 अतिरिक्त ताबे दिल्ल्यान गैरसोय जाता. देखून आनीक 4 पूर्ण वेळ अभियंत्याची मागणी उपाध्यक्ष सिद्धार्थ गावस देसाय हांणी केल्ली. तर संजनान आमकां एक म्हत्वाची अपडेट दिल्लीच आसा. आयज सांग्यार जी आसा पुलिसांनी एक म्हत्वाची कारवाय केल्ली आसा. ह्या बाबतींत जाणून घेवया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडल्यान. सांग्या पुलिसांनी एक व्हडली कारवाय केलेली आसा. आयज म्हटल्यार मध्यान राती 12 वरांचेर एके गाडयेंतल्यान देव माशाची ओकारी व्हरताले ती पुलिसांनी आयज जप्त केली. ह्या प्रकारा विशीं पुलिसांक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत सप्लायर आसता थंय तांच्यांनी वचून पुलिसांनी धाड घातली आनी वट्ट 10 कोटी 25 हजाराची जी देव माशाची ओकारी आसा ती जप्त केली. ह्या प्रकरणांत सांगे पुलिसांनी फोंड्याचो साईनाथ शेट, मुरगांवचो रत्नकांत कारापुरकार आनी सिंधुदुर्गाच्या योगेश रेडकराक अटक केल्या. जप्त केल्ल्या देव माशाच्या ओकारेक आंतरराष्ट्रीय बाजारांत व्हडली मागणी आसा आनी ही ओकारी खंय व्हडले जे आंतरराष्ट्रीय ब्रँडाचे परफ्यूम्स आसा ताच्या खातीर वापरतात. आनी दुसरी बातमी म्हणल्यार बस्तोड्या जो फाटल्या कांय दिसा पयलीं एका घोवा बायलेचेर हल्लो जाल्लो, मारपेट जाल्ली, त्या प्रकरणांत आयज म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात सुनावणी जाली आनी जी विक्टीम आसा तांची बाजू आदवोगाद विनायक परब हांणी मांडली आनी तांचे म्हत्वाचे मुद्दे मांडले ते म्हळ्यार तांच्यांनी जी तांकां मारपाक शस्त्रां वापरली ती जप्त करची. तशेंच आनी हेर 3 जाणांक सद्या अरेस्ट केला आनी हेर जे फरार आसात तांचो सोद घेवचो अशी मागणी केल्या आनी तांच्या तकलेचेर, नाकाचेर आनी हेर कडेन तांकां इंजुरीज जाल्ल्या कारणान ह्यो खुनाचो यत्न केल्लो आसा अशें तांणी सांगलेलें आसा. आनी तिसरी बातमी जी म्हळ्यार केपें म्हालात शाळेच्या पयलेच दिसा जी 4 तारखेक शाळा सुरू जाली भुरग्यांची, त्या दिसा भुरग्यांनी वर्गाचेर बहिश्कार घातलो. हे विशीं केपेंचो ADEI विठ्ठोबा शिरोडकरान सांगलां की मोबायल टावरा खातीर भुरग्यांनी बहिश्कार घालूंक ना जाल्यार ती जी शाळा आसा ती सुमार 18 भुरग्यां खातीर तांकां पयस येवचें पडटा शाळेक. त्या खातीर ह्या भुरग्यांनी भुरग्यांनी शाळेचेर बहिश्कार घातिल्लो आनी तांच्यांनी जर सुवात दुसरी सोदून दिली जाल्यार तांकां लागीं पडटा थंय ही शाळा शिफ्ट करतले म्हणून ADEIन सांगलेलें आसा. तशेंच आनी एक बातमी म्हणल्यार मडगांवांतले घातक इमारतींचेर 8 दिसांत कारवाय करतलो अशी म्हायती आसा ती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलेली आसा. काल तांच्यांनी जे MMC मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या वांगडा मिटींग घेतली आनी हे मिटिंगे उपरांत मुख्यमंत्री उलयले. ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमी आयच्या सदाच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. तर उत्तेजन सांगिल्ले प्रमाणे 10 कोटींची देवमाशाची ओकारी जी आसा ती जप्त केल्ली आसा. ही ओकारी जी आसा ती आंतरराष्ट्रीय मार्केटान ह्या ओकारीक खूब मागणी आसा. तशेंच परफ्यूम करपा खातीर ही ओकारी जी आसा ती वापरतात. तशेंच तांणी सांगिल्ले प्रमाणे बस्तोडे जी फाटल्या कांय दिसां पयलीं जीव घेणो हल्लो जालो एका गोबायलांचेर जी शॉर्माचो वेवसाय करताली. सो ही अपडेट तुमकां दिल्ली आसा. तर फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमच्या सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. गोंय शाश्वत उदरगतीच्या मळार आघाडीचेर आसा. केंद्र सरकाराक इको सेन्सिटीव झोन प्लान सादर करपी गोंय हें पयलें राज्य आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगिल्लें आसा. देखून हावजींग फॉर ऑल हो आमचो ध्येय आसा. भविश्यांत घरा खातीर अनुदानीत येवजण सुरू करपाचो उद्देश आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान आयज मिरामार जाल्ल्या एका कार्यावळींत उलयलो. दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार सांखळे मायणा नावेली वाठारांत सहकारी कामगाराचेर खुनी हल्लो करून पळ काडिल्ल्या 2 दुबावितांक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या. 24 वरां भितर
दिवचल पुलिशेन ही कारवाय केल्ली आसा. तशेंच सादिक अली आनी अब्दुल रजाक सिंधी अशें ह्या दोगा दुबावितांचें नांव जावन आसा. आनी तिसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार गोंयांत सध्या अपघाताचे सत्र सुरूच आसा. साळगांव कळंगूट मुखेल रस्त्याचेर रेंट कॅब आनी ओमनी कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत ओमनीचो ड्रायव्हर तशेंच ताच्या वांगडा आशिल्ले पॅसेंजर मेळून 4 जाणांक दुखापत जाली. ते भायर फोंड्या ढवळे वाठारांत कारीचो धपको लागून 2 म्हशींक जाग्यारूच मरण आयिल्लें आसा. जाल्यार बाणावले वाठारांत वीज खात्यान लायटीच्या कामा खातीर खणून दवरिल्ल्या फोंडकुलांत पडून एका दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ली आसा. ह्यो सविस्तर बातमी 7 वरांच्यो पळयात. राज्यात अपघाताचे सत्र जे आसा ते सुरूच आसा. जायते अपघाता विशीं आतां ऐश्वर्यान म्हायती दिली. तशेंच हावजींग फॉर ऑल ह्या उपक्रमा अंतर्गत आतां लोकांक अनुदानीत घरां बांदपा खातीर येवजणे खातीर पयशे मेळटले. तशेंच ह्यो आतां मेरेनच्यो जाल्यो बातमी तशेंच आनीकूय म्हत्वाचे अपडेट जे आसा ते गोमंतक टुडे ह्या 7 वरांच्या बुलेटिनान मुजरत पळोवच्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर हेर म्हत्वाचे अपडेट जे आसा ते टॉप 25 ह्या बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. तर हें आशिल्लें न्यूज रूम बुलेटीन. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्ती काकोडकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तसेच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटीन मुजरत पोवचे. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.